येवकार हांव सुशांत गावस. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. गोरवांक लागून जावपी महामार्गावेल्या अपघातांची माळ चालूच. सरकारी यंत्रणेक कांयच पडून गेल्ले दिसना. कितलो तेंप रस्ते घेतले मन जातीचे पळी, लोकांच्या मनातलो प्रश्न. आमची पार्टी सत्तेत आयल्यार भंडारी समाजाचो मुख्यमंत्री आणि कॅथलिक समाजाचो उपमुख्यमंत्री. आम आदमी पार्टीच्या मनीष सिसोदियाची गोंयांत घोषणा. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोरवां म्हशीक लागून महामार्गार जातल्या अपघातांक कोणाक जापसालदार धरप? रस्तो विभागाक, गाडी चलोवप्याक, गोरवांच्या धन्यांक काय गोरवां म्हशींक? गोरवां मनजात म्हणटकीच मनशांनी चिच्चे पडले. हायवेचेर गाडयो स्पिडीन धांवतात. मदींच गोरवां आडवी येतात. गोरवांचो जीव वयता. गाडी चलोवपी हॉस्पिटलांत भरती जातात. चूक कोणाची? सरकारी यंत्रणा जाप सोदता काय? रस्त्यावेले अपघात ही आडनदर करपासारकी गजाल नक्कीच न्हू. गोवा 365 हो विशय गंभीरतायेन लावन धरला. कित्याक तर मनीस वा मोन जाती मदल्या कोणा तरी एकल्याचो जीव घेवपी हो प्रकार रस्त्यार घडत आसता, पूण संबंदीत यंत्रणा मात्तय हालना. नुवे गिरोटीच्या महामार्गार जाल्ल्या अपघातात 2 म्हशींचो बळी घेतलो. ही जी आसा ही NH 66 आसा आनी ही हायवे आसा. आज तुमी आमच्या फाटल्यान पळयतात जो इतलो काळजाक दुखपा सारको जो एक्सिडेंट जाले कडेन आसा तो म्हणल्यार हे NH 16चेर ही जी गोरवां आसात ही गोरवां रस्त्यार उरतात आनी आज हो एक्सिडेंट जाला. आज ही जी गाडी आसा ही गाडी मारून 2 गोरवां आज दिश्टी पडटात. 2 म्हश्यो बोरी म्हशी आज मेले कडेन आसात आनी जे गाडयांक 2 जाण जे आसले तेय इंजर्ड जाला. तांकां बांबोळी सेफ्टी केले कडेन आसा. आज तुमी पळयतात आमी हेचे पयलीं काल सुद्दां आमी दाखयले कडेन आसा. तेजे पयलीं आमी हर दीस डेली आमी न्यूज दाखयतात की रस्त्यार गोरवां आसा ती, पूण हेजेर सरकार म्हणटा एक्शन घेतना. लोक मागतात की सरकार म्हणल्यार PWD ऑथॉरिटी आसा तेणी हें पळोवपाक जाय. ते ह्या एक्सिडेंट जावपाक ते जबाबदार. कित्याक रस्त्यार जें कितें येता लोक रोडाचे टॅक्स भरतात, पूण ह्या रोडार जी येतात ते गोरवांक पळोवपाची कोणें? ही जी म्हशी आसात ह्यो रस्त्यार कशी येयल्यो ह्यो कोणाक काय खबर ना. कित्याक लास्ट ती मनजात आमी मनजातीचोय गुन्यांव करपाचो ना. फक्त मागतात की हो जे हायवेचेर रोड आसा तेजेर जी जनावर भोंवतात ती खंयच तरी कंट्रोल करपाचें काम ही PWDचें आसा. गोवा 360 खातीर नुव्या साकून गिरोटी साकून रमेश नायक रावत. मी गाडयेर रोड टॅक्स भरता आनी मागीर आमची गाडी अशें डॅमेज जाता. गोरवां मदें येता, केन्ना सुणी येता, दुकरां येता, ते आमगे गाडी डॅमेज जाता आनी मनीसूय डॅमेज जाता. तो अशें करून PWDन एक्शन घेवचें कितें तरी. वयल्यान हायवे आहा हिंगा मेन रोडाचेर कशें येवपा जाता तेमी पळोवपा जाय न्हू. कितें तरी एक्शन घेवपा जाय. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाला फाटोफाट आता आपाचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गोंयांत आयला. येतना बराबर भंडारी कार्ड घेवन आयला. आम आदमी पार्टी गोंयांत भंडारी समाजातलो मुख्यमंत्री दितली. उपमुख्यमंत्री क्रिस्ती समाजातलो आसतलो, सिसोदियान जाहीर केला. आपचो दिल्लीचो उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पत्रकार परिशदेत उलयतालो. ताणें सांगलें भंडारी समाजाक राजकारणात न्याय मेळूंक ना. फाटले भेटेत अरविंद केजरीवालान गोंयच्या भंडारी समाजाची भेट घेतिल्ली. आम आदमी पार्टीन भंडारी समाजातलो चेहरो मुख्यमंत्री पदा खातीर फुडें करचो अशें सगळ्यांचेच मत आसा. नितळ सरकार दिवपाचो यत्न करतले, सिसोदियान सांगलें. हमारी पार्टी में भंडारी समाज के काफ़ी लीडर्स हैं, काफ़ी कार्यकर्ता हैं. मुख्यमंत्री जी भी जब अब पिछली बार आए थे अरविंद केजरीवाल जी, तो वो समाज के लोगों से मिले थे. सबकी मांग थी कि आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा भंडारी समाज से बनाए. आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा भंडारी समाज के किसी व्यक्ति को बनाएंगे. भंडारी समाज से एक व्यक्ति को बनाएंगे. हम जाति की राजनीति नहीं करते, पर अगर किसी समाज के हिस्से को ये लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, स्थापित राजनीति ने इतिहास में, पूरे इतिहास में उसके साथ अन्याय किया है, उसके साथ जस्टिस नहीं किया है और उसके अंदर इसको लेके निराशा और गुस्से की भावना है, तो उसको भी समाज के साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है. हम इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हम बहुत जल्द करेंगे और हमें यकीन है कि पूरा भंडारी समाज
पूरा बहुजन समाज, ओबीसी समाज और गोवा के सब लोग उसके नाम से खुश होंगे। पार्टी ने यह भी तय किया है कि आने वाले चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री कैथलिक समाज से रहेंगे। इसके अलावा कैबिनेट में हर समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा ताकि किसी भी समाज का कोई पक्ष अपने आप को वंचित महसूस ना करे, उपेक्षित महसूस ना करे, किसी को ये ना लगे कि राजनीति उनके साथ अन्याय कर रही है। मिशन युनायटेड गोवाच्या निमतान आम आदमी पार्टी गोंयांतल्या घराघरात वतली अशें तांणी सांगलें। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने मिशन यूनाइटेड गोवा शुरू किया है ताकि पूरे के पूरे गोवा को यूनाइट करके एक साथ लेके हम चल सकें। इसी मिशन यूनाइटेड गोवा के अंतर्गत अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गोवा के घर घर जाकर गोवा के लोगों को जोड़ेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। आता घेऊया एक ल्हानसो विसो। विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। सेवेत कायम करात अशें मागत समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी शिक्षकांनी आझाद मैदानाचेर परतून आंदोलन चालू केलां। सेवेत कायम करप शक्य ना जाल्यार पेस केल्यात अशें तांचें म्हणणें। पगार वाड आनी कंत्राट 12 म्हयने वाडोवपाच्या निर्णयाचेर हे शिक्षक मात्तूय समाधानी नात। दिवाळे उपरांत परतून मुख्यमंत्र्या लागीं उलोवन हो विशय सुटावो करतले। ह्या हेतान शिक्षकांनी आंदोलन थांबयिल्लें। उपरांत तांणी खंय मुख्यमंत्री आनी ताच्या पीए कडेन संपर्क केलो। मुख्यमंत्र्यान 2 दीस रावात म्हूण सांगिल्लें, पूण तिसरो दीस उदेलो तरी ताचो पत्तो ना। देखून हे शिक्षकांनी परतून आंदोलन सुरू केलां। 3 तारखेर जेन्ना सीएम हांगासर आयिल्ले आनी जी इन्क्रिमेंट ऑर्डर आसली जी 25,000ची ती आमकां दिवन गेल्ले आनी थंय म्हटलेलें आमी की ही टेम्पररी आमी जो आमचो स्ट्रायक आहा तो टेम्पररी होल्ड करता, आमचें डिस्कशन जातलें फुडें आनी तेज्या उपरांत आमी परत कितें आहा तें धरतले म्हणजे चालू करतले कितें आसा तें। सो आमी तेज्या भितर दिवाळी उपरांत हांगच्यान गेले सीएमाच्या रिस्पेक्टाक लागून सीएमाक रिस्पेक्ट दिवपा खातीर आमी हांगच्यान हल्ले। आमी खंय समाधानी नासले ते ऑर्डरीन। तेजे उपरांत आमी अनेक वेळा सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो, त्याच्या पीए कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, आमच्या एक टिचरीन पीए कडेन कॉन्टॅक्ट केलो। आमी एक्चुअली सोमाराच्यान स्टार्ट करपाचें आसली, ऑलरेडी प्रेस नोट बी घातलो, बट मेसेज आयली परत की सीएमाच्या पीए कडच्यान की तुमकां सीएमान 2 दीस राव म्हटला, 2 दिसान तुमकां अपॉयंटमेंट दितलो। आयज तिसरो दीस, आयज पर्यंत आमकां काय हे दिवना, अपॉयंटमेंट ना, काय ना, मेसेज काय ना। सो आमचो जो प्रोटेस्ट आसलो जो 27 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर पर्यंत तो फुडें आतां कंटिन्यू जाता। आमची मागणी जी आसा ती सेम आसा, रेग्युलरायजेशन। इफ रेग्युलरायजेशन जर जायना म्हणटा कायद्यान जाल्यारच आमकां स्केल लावची, हो आमचो सामको 2च डिमांड आसा, जितूंतले एक रेग्युलरायजेशन, दुसरो जो आसा तो स्केलीचो। स्टेटीन लायली स्केल आमी सांगता, आमी ऑलरेडी डायरेक्टराक दिला, जे बाकीच्या स्टेटीचे कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते डायरेक्टराक दिला, सीएमाक दिला, सीएमाक सांगले, पयर आमी सीएमाक दाखयले, इवन सर्क्युलर जे आसाम गव्हर्मेंटाचे आसा ते दाखयले, त्या प्रमाणे करा म्हणटा आमी। कारण इतलीं वर्सां आमी जेन्ना 10-12 वर्सां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस काम करता तेन्ना आमकां खंय तरी आशा आसली हे सरकार जे आसा ते आमचे हे सरकार आमचें काम करतले, आमकां खंय तरी न्याय दितले अशें म्हणून आमी आसले। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स। वरुणापरी सडो लिंक प्रकल्पाचे काम 19 डिसेंबरा मेरेन पुराय करपाचे आश्वासन शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायकान दिले। बंदर जोडणी प्रकल्पाचो एक म्हत्वाचो भाग आशिल्ल्या ह्या प्रकल्पाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान ऑक्टोबर 2015 हातान घेतिल्ले। वेगवेगळ्या कारणांक लागून ह्या प्रकल्पाचें काम आडान उरिल्लें। ह्या प्रकल्पा खातीर 500 कोटी रुपया खर्च अपेक्षीत आसा। कामा खातीर निधी आसा। मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट आनी भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या प्रकल्पा खातीर पयशे मोडल्यात। वरुणापुरी ते सड्या मेरेन थेट फ्लायओव्हर जाल्ल्यान वास्को शारांतल्या अंतर्गत रस्त्यावेलो येरादारीचो ताण कांय प्रमाणात उणो जातलो। आयज बायणा बिचाचें डेव्हलपमेंट तुमी म्हणटा जाल्यार बऱ्यापैकी डेव्हलपमेंट ऑलरेडी जाल्लें आहा आनी उरलेल्या सेकंड फेजीचे डेव्हलपमेंटाचे आमी करपाची तयारी केला। महत्वाची गोष्ट म्हणजे आमचो ब्रिज ऑन स्ट्रीट अप टू बर्थ नंबर 1 and 9 तेचे डेव्हलपमेंट जे आहा 19 तारखेपर्यंत डिसेंबर पर्यंत आमी ही कनेक्टिविटी टू पोर्ट एट बर्थ नंबर 9 आमी कंप्लीट करपाच्या वाटेर आहा। काही अडचणीक लागून ते काम थोडेशें उरलेलें, गॅमन इंडियान परत फूल स्विंग काम चालू केला एंड कनेक्टिविटी एट बर्थ नंबर 9 एक 7-8 महिन्या उपरांत म्हणजे मे बी अनदर 1 year इट विल बी कंप्लिटेड, जेणे करून आमकां ऑटोमॅटिकली
ह्या ब्रिजाचेर ब्रिज कंप्लीट जालो त्याचे इल्युमिनेशन जालें की ब्युटिफिकेशन बायणाचें आनीकय वाडटलें. उरलेल्या सेकंड फेजीचें काम करपाक जाय. ह्या बिचार तुमी आयच्या दिसाक खंयच्याय मुमेंटाक तुमी येयले रातचे सांजे एनी डे इन द इवनिंग 5 o'clock आफ्टर 5 टील 8 o'clock बऱ्यापैकी क्राउड आसता. लोक एप्रिशिएट करता. बीच आतांय तुमी भोंवून पळया की बऱ्यापैकी क्लीन बीच, बरी रेंव आनी बरो दर्यो. हे ब्युटिफिकेशन उरलेलें सुद्दां आमी करून करपाचें आमचें एक आश्वासन सगळ्या लोकांक दिता. आमी बीन ते मेंटेन करपा जाय कारण खुबशे वेळा आमी पळयला की आमी केल्या नंतर ताचो मेंटेनन्स गरजेचो आसता. बाकीचे दृश्टीचे बीन सगळे हांगासर साफसफाईक बरे हातभार लायता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. पानेलीच्या निमतान म्हस्काक उदक अशें म्हणटात तशें वेरोडकरांचें जाला. कुंकळी मतदारसंघातल्या वेरोडे घोंगरच्या लोकांक एक कनाल हुबताना अक्षरशः इलेक्ट्रिसिटी पोला वयल्यान चलून कसरत करची पडटाली. पूण वेंचणूक लागीं पावल्या म्हणटकच त्या निमतान पूल उबो रावपाचोच आसा. 21वा शेंकडो चल्ला. हें सुदारीत युग मानतात. पूण वेरोडे घोंगरचे उदरगती कडेन सरकारान आडनदरच केल्ली. गांवांतल्या कनाला पलतडी कांय घरां आसात. कनाल हुबपा खातीर सारको रस्तोच नासलो. लोक लायटीच्या खांब्या वयल्यान पलतडी वयताले. खास करून जाणट्यांक ही सर्कस म्हारग पडू येताली. आतां थळावो आमदार क्लाफास डायसान गांवाक भेट दिली आनी 5 मिटरांचो पूल उबारपाचें उतर दिलें. उदक वताले आनी कितें वचपा खाली दोतोर हाडले दोतोर पसून व्हरों मेळटा कितें आमी करता अशेंच न्हय ते पांय घायले पळय तेजेले खांबो घातला खांब्या वयल्यान ते जाले आनी करतालो कितें मातशें बरें ते खांब्या वयल्यान येताले तुमकां भंय दिसताली मागीर करतालो. आनी चड त्रास पावसा जाताले. पावसा चड जाताले सामके त्रास आनी धंदो बी सगळो वयर आसा न्हू शेतां बितां सगळीं. आतां आमकां दिसता की कोणी जाल्यार हातीन घेवन आमगे चालू करपाक फुडें सरले तेन्ना आमकां एक यश दिसता की आमगे काम जाता म्हणून. म्हाका अशें दिसता की हे खूब वर्सां जावपा आसलेले पयलीं पूण कितें जावं आमगे सरा हातीन जालें. म्हाका हें बरें दिसलें आनी लोकांक खूब कास्तीक जाताली हांगा वचपा लागून. लोकांगे शेतां भातां मिरवली सगळें ते सायडीच्यान आसा आनी भुरग्यां तर सामकी रिस्क आसलेली कित्याक कॅनला उदक येताना भुरगे जिवले हे खांब्या वयल्यान वयताले हे सायडीच्यान. ते सायडीच्यान जी घर आसा तांकां उदकाची पायपलायन अशी बेश्टी पायप घालून बेश्टी पायप येयले आसा तांकां कास्तीक जाता. तें जालें म्हणटकीर तांकां एक पायपलायन मागीर ओडून दिवपा जाता. आपण्या लोकांक हाचे आदले वेंचणुके वेळार पूल बांदून दितलो म्हणून उतर दिल्लें तेंच पुराय करता. क्लाफास सांगता. तेन्ना 4 वर्स पयलीं हिंगा इलेक्शना 4.5 वर्सां पयलीं हांव येयलोलो हिंगा भोंवताले आमी आनी हांवें चयलोलें हिंगा हे अर्का वयले खांब्या वयले आमी चलोन गेल्ले कॅम्पेनींग करता तेन्ना आनी हांवें तांकां सांगलें हांव येयल्यार हें तुमकां आरोग्य बांदून दिता म्हूण. पूण आमी उपोशना व्हरून मुगे एक काम WRD पास जायना आसलें सगळें मुगे आडावन दवरताले आनी हेका लागून आमी BJP वचपा पडलें आनी आज BJP गेलो म्हूण गव्हर्मेंटा रुलिंगाक गेलो म्हूण आज मुगेली जायतीं कामां जालीं. 3-4 घरां आसा हिंगा आनी सगळो तेंगे धंदो थिंगा आमगे बारीक समाजा लोक तो तांकां बरें त्रास पडटाले अशी तशी वचपाक तेंगे शेतां सगळीं काजू बिजू हे सायडीन आसाय आनी ते बाडया उदकांतल्यान उगोत इल्ल्या पासा वार बल्ल्या भुरगीं तुम चोयलां हे खांब्या वयल्यान कितको चलोन वयता तीं आनी तेंगे हें दूख आनी एक 10-15 दिसां भितर आमगे काम कंप्लीट जातालें विदीन 1 month. कितको वर्सां आतां 95 जालो खूंय कितको 20 वर्स हें जावन गेले 25 वर्स जालीं. कोणे इनिशियल घेवन व्हडले मिनिस्टर जावन गेले व्हडले आमदार हें जावन गेले पूण कोणे बारीक लोकांक कोणे चिंतलो ना तांकां गरज आसा म्हूण हिंगा जावपाक जाय आसलें. सो काम कितको गव्हर्मेंट पोस्ट म्हणटा पूण खरें जायतीं काम केलें नाय. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.